आज कुंकळकारांक जे क्रिकेट लवर्स आहे आणि सबंद जे स्पोर्ट्स लवर्स आहे तांकां एक रिलीफ अशें सांगपाची गोष्ट म्हणल्यार जेन्ना 2008-9 जेन्ना जोकी आलेमावान आमचो एक्स यूडी मिनिस्टरान तेन्ना एक प्रॉमिस केल्ली आमकां एक CPL टोर्नामेंट म्हूण ऑर्गनायज केल्लो आनी तेन्ना त्या टायमार तेणें आमकां प्रॉमिस केल्ली की कुंकळकारांक आपूण एक नॅट्स प्रॅक्टिसा लागून हें सीझन बॉल कित्याक कुंकळ्यांक कितें आसा आमी जाणाय आमगे भुरगेपणाक हांव भाटीकर मॉडर्नात शिकतालो इंग्लीश हायस्कूल थंय सबंद क्रिकेट आनी आमकांय आमचे आवयन बापायन तेन्ना घातलेलो इन द वे बॅक इन 1990s मडगांव वचपाक सो खूब त्रास जाताले इवन आमचे कडेन सुविधाय नासल्यो नॅट प्रॅक्टिसाच्यो जावं कुंकळे जाल्यार सबंद खंय कुंकळे बरे बरे प्लेयर जावन गेला नितिना भशेन खूब प्लेयर जावन गेला कुंकळे पूण ह्यो सुविधा आतां ज्यो आमकां आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी युरी आलेमावन जे आपणें उतळ पाळ्ळा कित्याक खूब ह्या ग्रावंडाचेर खूब व्हडले व्हडले टोर्नामेंट जाले आनी जायत जाणांनी हेंय सांगलें की आमी ही पीच करून दिता म्हूण आतां ही जी पीच जाला ती आमगे फ्युचर जनरेशना जावं आमगे स्कूल आसा आनी आमगे जे भुरगे आसा तांकां लागून तशेंच आमचो कुंकळेचो जो आमगे मूळ कुंकळकार ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर तलवडकर रमेश तलवडकराक एकाहीच हांव देव बरें करूं म्हणटा की हें तेणें बरे निर्णय घेतले आनी हें आज आमकां करून दिलें आनी थोडें काम उरलां हेजें तें आज या पिचचें उद्घाटन करता आसतना म्हाका याद जाता ती बरोबर 12 ते 17 ह्या कालखंडाक हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो आनी त्याच वेळाचेर आमकां लुसोफिने गेमी संदर्भांत मोठो इव्हेंट आमी गोंयांत आयोजन केलो त्या वेळाचेर आमकां प्रॅक्टीस ग्रावंड जाय आशिल्ले आनी त्या वेळाचेर हो ग्रावंड जो आसा न्ही आमी प्रॅक्टीस ग्रावंड म्हणून असो डेव्हलप केल्लो त्या वेळाचेर आनी तो आजूय आमी तुमी सगळ्यांनी मेंटेन केल्लो आसा आनी तातूंत आज एक भर म्हणटा ती की पिचीचे खातीर आमी जो डिमांड आशिल्लो तो आमी फुलफील केला इतलेंच न्ही मी आजूबाजूच्या परिसरामध्ये ताच्या डॅडीन आसतले की इंडोर फॅसिलिटी आमकां कुंकळकारांक अवेलेबल केल्ली आसा आनी बाकीचे कांय गजालीचो डिमांड आतांच युरी बाबान सांगलेलो आसा त्यामुळे म्हजे कडेन 2 गजालींचें हांव करूं शकतलो एक म्हणजे स्पोर्ट्साचें बजेट जरी लिमिटेड असलें जाल्यार ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटांतल्यान बजेट आसतना म्हाका लिमीट ना त्यामुळे ताचोय ज्या भागांक ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा मग त्या भागांक आमी ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान त्यो फॅसिलिटी अवेलेबल करपाक शकतले स्पोर्ट्स आसले किंवा अन्य गजाली आसतल्यो त्यामुळे म्हाका दिसता की आज आमी एक स्पोर्ट्सा कडेन एक गंभीरतायेन पळोवपाक जाय म्हणजे केवळ आमी एक फुटबॉलूच न्ही बाकीचे अन्य फॅसिलिटी ज्यो डेव्हलप करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सरकार गंभीरान विचार करता आनी तातूंत आज खऱ्या अर्थान म्हणजे आमकां इंडोर फॅसिलिटीची चड गरज आसा ताचे खातीर एक कारण अशें की जवळ जवळ गोंयांक सादारणचे 6 महिने किंवा 5 महिने पावस पडटा त्यामुळे आउटडोर एक्टिविटी ज्या तरेन जावपाक जाय तशें जायना आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान इंडोर फॅसिलिटीची आमी चड भर दिवपाक जाय बऱ्योचश्योच गेमी आमी इंडोर फॅसिलिटी खातीर डेव्हलप करपाक जाय जेन्ना आमी उतर दिलेलें त्या वेळार आभार मानता हो ग्रावंडाचोय आमी रिफर्बिशमेंट करून जवळ जवळ 1.5 करोडाचो स्टँड आनी जायते रेनोवेशन केलें आनीक त्या वेळार लोकांक दिसतालें खास करून जावं अवी मंजू गौरीश दुसरे आमचे कुंकळचे क्रिकेटर की एक पीच जावपाक जाय म्हणून आमच्या ह्या भागांत फुटबॉल आसात पूण क्रिकेटरूय जायते आसा आनीक आज देव बरें करूं म्हणटा स्पोर्ट्स मिनिस्टराक कित्याक जेन्ना हें सँक्शन जालेलें आज म्हाका दिसता क्रिकेट देशभर चलता आनीक आमी स्पोर्ट्साच्या फिल्डान आमच्या मतदारसंघान बारीकशें एक फुटसाल कोर्ट जो फुटसाल कोर्टूय म्हाका दिसता माटीकोट्याच्या गांवांत रेडी जालोलो आसा हेजें मुखेलमंत्रीची डेटीक आमी रावता त्याच पद्दतीन जे एक हॉल आशिल्ले माटीकोट्याच्या गांवांत तेजें रेनोवेशन थिंगा बॅडमिंटन काम टेबल टेनीस काम बरें एक स्टेडियम ज्या वेळार जोकी मालेमावन बांदलेलें तेंय 2007
7 8 जेन्ना बांदलेलें तेजें रेनोवेशनाचें काम सुरवात आसा तेजेंय कंप्लीट जातलें. आमचे डिमांड आसले की जे आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन आमच्या मतदारसंघात दुसरी एसटीची जी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटांतल्यान जे आंबावलीच्या गांवांत जे थोडेशे आमकां हेल्प जाय आमकां अश्युरन्स दिलेलें आसा त्याच पद्दतीन आज ह्याच वाठारांत जेन्ना हेल्थ सेंटराचेय उक्तावण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या डेटीक आमी रावता त्याच्या सायडीक एक इंडोर स्टेडियम आमकां ऑलरेडी सँक्शन केलेलो आसा टू द बजेट थ्रू GSIDC. हिंगा एक सोबीत सुंदर स्विमींग पूल तशेंच दुसरी सुविधा जावं स्पोर्ट्साच्या फिल्डान म्हाका दिसता हूंय ना हूंय आमच्या मतदारसंघात कुंकळचो भाग उलयता आमी मुखार पावलेले आसा.